फाटले 5 दीस म्हजें इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक चालू आशिल्लो. ना म्हजी फॅमिली ना म्हजे फ्रेंड जे म्हाका इतली वर्सां वळखता ते बिलीव करूंक शकताले की हांव हें करूंक शकतालो. जो मनीस अर्दे दिसा वयर भुको रावपाक शकना तो मनीस इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक कसो करतलो हाचो तांकां चिंता आशिल्ली. पण जेन्ना हांवें त्या जाग्यार हांव बसलो, तेंचें डिवायन प्रेजन्स आशिल्लें, थंयच्यान जी म्हाका शक्ती येताली ती शक्ती इमेन्स आशिल्ली. एवरी टायम डॉक्टर्स चॅक मी, दे टोल्ड मी युअर प्रेशर इज गोईंग हाय एंड ड्रॉपिंग. इट वॉज व्हेरी फ्लक्च्युएटिंग. शुगर लेवल ड्रॉप जाल्लें ऑन 3rd or 4th डे. पण बाकीचे जे एक्टिविस्टांनी जो मुवमेंट सुरू केल्लो तांची एनर्जी, एक त्या जाग्याचे एनर्जी, तातूंतल्यान जी इतली एनर्जी येताली की हांव केन्ना वीक पडलो ना. हांवें डॉक्टराक सांगलें हांव करूंक शकता. ताणें म्हाका सांगलें तूं आनी 36 वरां वयर करत जाल्यार तुजे किडनीचेर पर्मनंटली इफेक्ट जातलो म्हणून. हांवें म्हणलें जितें जाता तें जावं, आमी हें करतलें. आनी तें हांवें केलें. जेन्ना म्हजे 6 वर्साची चली घरा आयलें, वेन शी केम टू मीट मी देर, दॅट वॉज अ टायम आय फेल्ट व्हेरी इमोशनल. आनी ताचें कारण म्हणजे गोंयान आसून अशें केन्नाच जावना की हांव ताजे पासून पयस रावलो किंवा म्हज्या फॅमिली पासून पयस रावलो. आनी जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें पापा आय एम मिसींग यू, दॅट वॉज द टायम. इट वॉज अ व्हेरी इमोशनल मोमेंट. एंड शी सेड आय एम कमिंग टू स्लीप हियर बिकॉज आय वॉन्ट टू हग एंड स्लीप विथ यू. हे गजाली एज अ फादर आय अंडरस्टँड हाव इट फील्स. आनी म्हज्या चलयेक हांवें एकूच गजाल सांगली की हे सगळें हांव तुजे खातीरच करता म्हणून. सो प्रे टू गॉड दॅट दीस एंड्स फास्ट एंड सरकाराक जाग येतली अशें कितें तरी घडूं म्हणून. ताका सरकार बी कितें तें कळना, पण ऑब्वियसली शी नोज अ बीट वॉट इज हॅपनिंग अरावंड बिकॉज शी इज अ स्मार्ट किड. तातले तातूंत बाकीचे जे एक्टिविस्ट थंय बसताले सकाळच्यान सांज मेरेन, तांचे बरोबरचे उलोवणें, तांचे स्ट्रगल्स ते सगळे पळयत जाल्यार एक वेगळीच उर्जा येताली हे सगळें करपाक. सरकारान 5 दीस घेतले वेगवेगळी पावलां घेवपाक, जी इतले तेंपानूय घेतली जावंक शकताली. पण आय डोंट नो वाय देर वॉज अ डिले एंड वाय डी डीड नॉट कन्सिडर इट फिट that such a decision could have been taken earlier in the interest of people and interest of Goa. But whatever said and done, आज जेन्ना हांवें हें फास्ट अनडिफिनेट फास्ट मोडलें आनी म्हाका डॉक्टरान सांगलें की 1-2 दीस रेस्ट घेवचो पडटलो कारण बॉडी हेज गॉन इन टू शॉक एंड ट्रॉमा एंड रिकवरीक 1-2 दीस लागतले. पूण अजुनूय ती उर्जा खंय गेल्या कशी दिसना. नाव आय हॅव टू टेक अप द रोल एज एन एडवोकेट एंड सी टू इट that the construction is demolished. थंय जी बाकी एक्टिविस्ट बसल्यात तांणी म्हाका आशिर्वाद दिला. आनी इनफॅक्ट इट वॉज अ व्हेरी इमोशनल मोमेंट. वन ऑफ द ओल्ड लेडीज टोल्ड मी दॅट आय एम गोइंग टू मिस यू एंड स्टार्टेड क्रायिंग. इट मीन्स अ लॉट बिकॉज दे ऑल्सो लुक्ड आफ्टर मी लायक माय मदर एंड फादर. आनी ते सगळे जर पळयत जाल्यार एक दिसून येता की ही लढाई जी आसा पळय न्ही ही सोंपूंक ना अजून. ते स्ट्रक्चर मोडपाक जाय. गव्हर्मेंटाक आमी जाग हाडली, पण जेन्ना तें स्ट्रक्चर मोडटलें आनी आमी लिगली हे फुडें व्हरतले आतांच्यान, कारण आतां लिगल प्रोसेस सुरू जातलो, तो आमी मॉनिटर करचो पडटलो. एंड वेन वी आर मॉनिटरींग इट वी हॅव टू सी टू इट दॅट इट इज एक्सपिडायटेड एंड इतल्या फास्ट काम जावपाक जाय की तें स्ट्रक्चर बेगींतल्या बेगीन मोडपाक जाय. आज हांव थंय वचूंक शकना, पण म्हजी बायल आयज थंय वचून येतली. आय हॅव प्रॉमिस्ड देम आय एम गोइंग टू कम एंड सी देम एवरी डे. And I'm going to guide them in every possible manner that structure gets demolished. तातूंत भितर पॉलिटिकल कांयच नाशिल्लें. दिस वॉज अ पर्सनल डिसिजन. आनी कोणी जर अर्थाचो अनर्थ करता जाल्यार तें करूनी. आनी तर तें पॉलिटिकली तुमी समजता आनी म्हाका मायलेज मेळूंक जाय म्हणून हांवें हें केल्लें अशें म्हणून समजता. आनी तातूंतल्यान जर म्हाका मायलेज मेळ्ळा आनी कितें बरें जालां गोंयचें जाल्यार तें लोकांच्या सपोर्टाक लागून, लोकांच्या उर्जेक लागून, लोकांच्या मोगाक लागून जो म्हाका प्रत्येक वेळार थंय मेळटालो. आनी तातूंतल्यानूच म्हाका एनर्जी येताली की 5 दीस पर्यंत हांव हें करूंक शकलो. आजची ही लढाई सुरू रावतली. ही लढाई सोंपची ना जो पर्यंत तें स्ट्रक्चर मोडचें ना. देव बरें करूं.